म्हणजे एक काजूलो आसा पळय न्ही, काजूलो खबर आसा तुमकां? झाडाचे आसता काजूले. तो काजूल्याक दिसता कशें जग सगळें प्रकाशमय आपुणूच करता. जग म्हणजे इल्लोसो प्रकाश तो, पण ताका सगळें जग आपूण प्रकाश करता. अशा प्रकारच्या म्हणजे संपूर्ण गोंयचे जितले प्रश्न, जितले आदिवासी समाजाचे प्रश्न, बाकी सगळे म्हणजे रमेश बाकी लोक शुन्य, आणि आपूण एक व्हडलो काजूलो आपूण सगळो प्रकाशमय करता. अशा तरेच्या धुनीक तो आसा. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की आज खरें म्हळ्यार खऱ्या अर्थान गरज तो एक व्हडलो कलाकार. तो स्वता मानता मरे तो स्वताक व्हडलो कलाकार, आर्टिस्ट, सगळ्या प्रकारची भूमिका करत तो आयला. सगळ्या प्रकारची भूमिका ताणें केला आणि कलाकार ताजे नसा ताणें भिनलो आसा. आणि ते करता आसतना मध्यंतरी आनीक ताणें म्हणलें की भाई तो एक विशय जालो पळय ताणें त्या म्हणल्या, म्हणजे ताणें ती भाई म्हणटा आसतना मनोहर पर्रीकराची, मनोहर भाईचे ताणें ती क्रिटिसिजम मिमिक्री केली म्हणटा. म्हणजे हांव आनी बाकीचे भारतीय जनता पार्टीचे लोक मनोहर पर्रीकराक, मनोहर भाईक आमी मानपी लोक. मध्यंतरी थोडोसो जर आमचे टसल जरी जालें जाल्यार हांव सुद्दां येदें मोठें काम करपाक शकलो, मनोहर भाई मुळेच करपाक शकलो. म्हणजे शिक्षण संस्था आनी बाकी सगळें म्हणजे फाटल्यान खंबीरपणे उबो आसता की कांय कारणास्तव 2017 तरी विशय जरी जालो, परत 2019 परत स्ट्रक्चरान गायलो आणि तातूंतल्यान हांव परत एकदां ह्या सगळ्या सामाजीक कामाक आसा न्ही उबो रावलो आसा. आतां अशा स्थितीन जे आसा न्ही, जर ज्या मनोहर पर्रीकरान तो अपक्ष आसतना सुद्दां ताका मंत्री केलो, ताजे नंतर ताका पार्टीक हाडलो आणि परत मंत्री केलो, आणि त्याच मनशाचेर तो मिमिक्री करता. म्हणजे तो व्हडलो कलाकार. म्हणजे येदे मोठ्या मनशाचेर सुद्दां तो मिमिक्री करप आनी म्हणजे ज्या मनशान आपल्याक मदत केली आसा त्या मनशाक विसरप. त्यामुळे हांव अशें गोमंतकी जनतेक हांव सांगपाक सोदतां, गोंयच्या जनतेक हांव सांगपाक सोदतां तरी सुद्दां 2 फावटी ताका प्रियोल मतदारसंघाच्या लोकांनी ताका निवडून दिले, बरोबर न्ही? आमदार केलो, मंत्री केलो, बाकी सगळें. म्हणजे ती ताजी कलावृत्ती कलाकाराची आसा न्ही ती प्रियोल मतदारसंघा लोकांक बरी खबर आसा. गोमंतके मध्ये आसा. आज हांव आसा आर्ट आनी कल्चर मंत्री, म्हणजे ताका गरज आसा जाल्यार हांव गोमंतकी जनते कडेन एक पडताळून पळोवया आमी. ताका कला क्षेत्रांत जो आसा न्ही गोमंतकी भूषण बी असो पुरस्कार दिवया आमी ताका सगळ्यांक. येदें मोठें दिव्य काम करत आसा. दिल्यार बरीच म्हाका. दिली जाल्यार ती ताका एक स्टेटस मेळटलो अशें दिसता म्हाका. आनी ताची खऱ्या कामाची ताणें केल्ल्या कामाची चीज जी जातली. त्यामुळे हांव जें उलयल्लें आसा न्ही, हांव आतां प्रेस कामाक मागता मानले आसा म्हणजे ज्या लोकांनी म्हाजेर 2012 साकून जे प्रेस घेवपाक सुरवात केल्ली, हांवें आज पर्यंत केन्नाच तोंड उगडना. केन्ना पळयलें तुमी हांव केन्ना ते खंयच्या विशयाचेर हांव उलयलां हांव केन्नाच उलोवना. आणि आज ही म्हाजी शेवटची प्रेस आसली. ज्या गोविंद गावडे म्हणजे ट्रायबल कम्युनिटीचे लिडर अनेक जण म्हाजे विरोधाक अशें त्या लोक म्हाजें हें करताले, ही म्हाजी शेवटची प्रेस आसतली. हाजे नंतर आनी हांव प्रेस केन्नाच दवरना. म्हणजे कितलें करत हाती चाले आपली चाल. म्हणजे आज म्हाका म्हणजे श्रमदामा सारखे बाकी सगळें काम करता आसतना आज गोंय सरकारान जबाब दिल्ली आसा. ह्या जबाबदारींतल्यान म्हाका खूब काम करपाचें आसा. आनी ह्या मुळेच हांव अशें तुमकां सांगता की म्हजी शेवटची प्रेस कॉन्फरन्स. बाकी कोण हाजे फुडें जर कोणी कितलोय जर बडबडलो म्हजे विशय आसा, विशय भरपूर आसा. हांव ताजे वैयक्तीक काम विशय केन्नाच करतना जे म्हाजे विशय संबंदीत ताणें हें केले त्याच विशयाचेर हांव खुलास करता. त्यामुळे हाजे नंतर खंयच्याच प्रकारची प्रेस हांव घेवचो ना. आनी खंयच्याच प्रकारचे विशय म्हणजे तुमी जरी कोणी कितले जर उखलून काडपाचे प्रयत्न केले आज कशें जेन्ना 12-13 वर्सांनी जेन्ना एखादो विशय जेन्ना उखलून काडटलो आसा न्ही, तुका दिसना मेल्ली मडी आसा न्ही ती उखलून काडटाची 12 वर्सांनी तो एखादो विशय ते उखलून काडटा. आनी तो ताचें कारणच अशें की म्हाका इन्स्टिगेट करपाचे प्रयत्न करता. हांवें म्हणजे प्रवोक जावचें ह्या सगळ्या गजालींतल्यान. हांव हाजे फुडें खंयच्याच प्रकारचो प्रवोक जावचो ना. ह्या खंयच्याच प्रकारचे जे तुमी कोण विशय करता तांकां उत्तर दिवपाक हांव बांदिल ना.